I-26 Rochnar Deva Kalti Poni, page 132. Rochnar Deva Kalti Poni, Prachitala. देव बरो दीस दिवन तुमकां सगल्यांक. तुका देव कृपा देव. आयज प्रोविस्कीत अशें म्हणटा, तुजे भोवसावणी प्रमाणे म्हजी पावलां सांबाळ, वायटाक म्हजें जैत व्हरूंक दिवं नाका. तुमची खाजगी मागणी मनांत दवरात आनी ह्या मिसाची जी खेरीत इंतेसां आसात ती पयले सुवातेर दिनवासणी, बरी सावत भलायकी आनी खाजगी इंतेसां, फ्रांसीस आनी केरोबीन आनी फामिली, मारिया, वॉल्टर एंड शर्ली आनी गोन्साल्वेस फामिली. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळ्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. भयणीनो आनी भावनो, सगलीं तुमी एकामेका पासत बरें कितें तरी म्हणटात, कोत्तात. खूब पाटी तुमी आपल्याक विसरल्यात आनी दुसऱ्याक बरें केलेलें आसा. पूण अशें घडोंक शकता की तुमी बरें कोत्तात पूण ती तुका बरें करिना. मागीर कितें जाता? मागीर तुवें बरें केलेलें तें मागीर विसरून येता. ना, तशें करचें न्ही. आमी बरें आमी सदांच करीत रावया. सायबान तशेंच केलें आनी आयज विशय तोच आसा. जेन्ना दुसऱ्याक आमी बरें कोत्ता तेन्ना तें आमकांच केलें जाता आनी देवाक केलें जाता. तर आमी तर हे भाशेन दृढपणी आमचें जिवीत मोगान सारूंक ना जाल्यार देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणें मागया. सगळीं हात जोडया आनी काळजान थावन म्हणया, हांव पातकी सोरपोदेदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सुद्दां सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सुर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकली बागून आशिर्वाद घेवया. सोरपोदेदा देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
eleison. मागुया, सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा, प्राचीत काळाची शिस्त आमी पाळीत आयल्या, तिचे वरवीं आमचें आत्मीक जिवीत सुदारोशें कर. तुज्या उतरान आमकां पोस, संवसारी वस्तूंनी मीत मर्याद सांबाळून सगळ्या काळजान तुजी भोक्ती करूंक आमकां शिकय आनी मागण्यांत आमकां एका काळजाचें कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. दुसरे सोमोतीच्या पुस्तका वेले वाचप. मोइजेसान लोकां लागीं उलोवन म्हणलें, आतां इस्रायल पोरजेक आयक, तुमकां जिवीत मेलचे खातीर आनी सर्वेस्पोर तुमच्या पुर्वजांचो देव तुमकां देस दिता तो तुमी भोगूंक पावचे खातीर जे हांव तुमकां आयज नेम आनी कायदे शिकयतां तांकां चोत्रायेन चीत दियात. हें जाणव जायात जे नेम आनी कायदे हांव तुमकां शिकयतां ते सर्वेस्पोरा देवानूच म्हाका दिवंक लायल्यात. तुमी भितर सरोंक तुमचो करूंक वेता ते देसान ते तुमी सांबाळूंक जाय. ते सांबाळात, ताका पालो दियात आनी अशें हेरा लोकांक तुमची जानवाय आनी शाणेपण दिश्टी पडटली. हे नेमा कायद्याची खबर आयकून ती म्हणटलीं, आनी खंयचोच लोक ह्या वोट्या लोकांक इतलो शाणो आनी जाणार न्हय. खरेंच आमी उलो मारता तेन्ना सर्वेस्पोर आमचो देव जितले आमचे लागीं आसा तितले खंयच्याय वोट्या लोकांच्या देव ताचे लागीं आसतीत. आनी आयज तुमचे मुखार जी हांव समूत घालतां तिजे असले नेम आनी कायदे खंयच्या वोट्या लोकांक आसतीत. पूण चोत्रायेन रावात. तुमच्या दोळ्यांनी देखला त्यो वस्तू विसरूं नाकात आनी अख्खे तुमचे जिवितान तुमच्या काळजांतल्यो त्यो भायर सरूंक दिवं नाकात. पूण त्यो तुमच्या भुरग्यांक आनी तुमच्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक कोलीत करात. देवाचें उतोरें. देवाचें व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराची वाकानी कोर चेरू जाल्या. सगळीं म्हणया, सर्वेस्पराची वाकानी कोर चेरू जाल्या. सर्वेस्पराची वाकानी कोर चेरू जाल्या. सियोना तुजे देवाची स्तुती कर. ताणें तुज्या दारवट्याचे आडामे गोट केल्यात आनी तुजे भितर रावतले तुज्या भुरग्यांक सदेव केल्यात. साबाब. सर्वेस्पराची वाकानी कोर चेरू जाल्या. संवसाराचेर तो आपलें उतर पाठयता. सुडसुडीत ताजो सोप परगट जाता. धव्या कापसा वरवीं तो हिम धाडटा. गोबरा सारको कोरव्याचो तो उपास घालता. जबाब. सर्वेस्पराची वाकानी कोर चेरू जाल्या. चेकोबाक तो आपलें उतर कोलीत कोत्ता. इस्रायलाक आपले कायदे आनी याज्ञा शिकयता. दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्रांक ताणें अशें करूंक ना. आपले नेम कायदे तांकां उक्ते करूंक नान. सबाब. सर्वेस्पराची वाकानी कोर चेरू जाल्या. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया. तुजें उतर सोम्या, आत्मो आनी जिवीत. ससनाच्या जिविताचो निरोप तुजे सवें आसा. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. माते वापर म्हणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, सुमूर्त वो प्रवेद्यांची शिकवण काडून उडोवंक हांव आयलां म्हूण तुमी समजूं नाकात.
हांव त्यो काडून उडोवंक न्हय, पूण शाती पावोवंक आयलां. खरेंच तुमकां सांगता, स्वर्ग आनी संवसार सोरो पर्यंत घडोवंक जायत तितलें घडल्या शिवाय सुमूर्ती वेले एक अक्षर वो एक टिकली देखून ना जावची ना. म्हणटच जो कोण ह्या आज्ञा भितरली एक सुपुर्ली आज्ञा लेगून मोडीत आनी तशें करूंक हेरांक शिकयत, ताका स्वर्गा राज्यांत सगळ्यां भितर ल्हान म्हूण लेखतले. पूण त्यो सांबाळीत आनी हेरांक शिकयत, ताका स्वर्गीच्या राज्यांत व्हड म्हूण मानतले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. भयणीनो आनी भावनो, भुरग्यांक कितें शिकयलें की ना ती सारकी तेच भाशेन करतात. तांच्यान तें बदलूंक जायना. तेच भाशेन ताका एक गायन शिकयलें वो ABC शिकयली, गणीत शिकयलें, ते भाशेन करतली ती. ताका लागून तांकां शिस्त पाळूंक आमी ल्हान आसतना शिकयत तर तें मागीर बऱ्याक पडटा फुडाराक. कित्याक शिस्तीन आमी वागली म्हणटच सोंपेपणी सगळें जाता. पूण आमचें कितें जाता, खूब पाटी आमच्या घरांत शिस्त आसना. आमी केन्नाय उठ्ठा, केन्नाय जेवता, तशें जाता. पूण आमी तर कामाक वचोंक जाय, इस्कॉलाक वचोंक जाय, पळयात मागीर शिस्तीन आमी जियेता. पूण ती शिस्त तितल्याच वखदाक. ती दुसऱ्यान आमकां तर ना काम जाल्यार आमी आळसायेन पडटा. तशें जावंक फावना. आमचे मदीं शिस्त हिंचोत्तान येवंक जाय भितरल्यान सावन. कित्याक म्हणून आमी तें करूंक जाय काम. भितरल्यान तर आमकां कळत जाल्यार आमकां कोणेन शिस्त शिकोवपाची गरज ना. कित्याक आमी भितरल्यान कशें आमचें जिवीत आदारून जिवंक जाय. पूण तें कित्याक लागून? तें म्हजे पासत न्हय, तें देवाचे मोहिमे पासत. देवान म्हाका ह्या संवसारान धाडला एक वावर करच्या, आनी तो वावर हांवें शांती पावयलो की म्हाका शांती मेळटा. पूण ती शांती पाळोवंक कसो करूंक जाय आमी? आमी जेजूक जितली आजीर जाता ताणें सगळ्या मनशां परस सारकें केलेलें आसा. सगळें सुमूर्ती प्रमाणेच न्हय, देवाच्या मोगा प्रमाणे ताणें केलेलें आसा. आनी आमी कशें पासत करता तर मोगा पासतूच करूंक जाय. आतां मोग कितें तो? सगळ्या जाणांक मोग जाय. सगळ्या जाणांक आमी बरें म्हणलेलें जाय, तांकां आजीर जायलेलें जाय, तांचे पासून आमी वावुरलें जाय. हे भाशेन आमी मोग म्हणटा ताका. तातूंत कितें आसा? तातूंत एक सॅक्रिफीस आसा. सगळ्या जाणांक दुसऱ्यांनी म्हजे पासत केलेलें जाय. पूण जेन्ना आमी दुसऱ्या पासत करूंक लागता तातूंत मोग आसा. म्हजें चिंतिना, पूण दुसऱ्यांचें चिंता. दुसऱ्यांचें बरेंपण ती म्हाका परतून तें बरेंपण दाखयना, तातूंत ना. ताका लागून हांव करिना. हांव कोत्तां कित्याक जेन्ना हांव दुसऱ्यांक बरें कोत्ता तेन्ना देव म्हजे सवय वावुरता. देवाचो मोग हांव खरेपणीन जियेतां. म्हणून ही खात्री जावंक जाय आमच्या. आनी ही खात्री जायत तर जाल्यार आमकां दुसऱ्यांनी कोणान सांगपाची गरज ना. आमी सगळ्या जाणांक मदत करतले. ते भाशेन आमी जाणो अशें घडटा म्हणून. आतां भाग्यवन फ्रांसीस शावेराच्या जिवितांत तशें घडलें. कितें जालें? तो सदांच जेजूच्या एकवटान आसतालो न्हय, आनी हाका लागून जेजू ताका हिंचरूय दिश्टी पडटालो. म्हणजे जांकां मदत करूंक जाय तांकां तो रोखडोच करतालो. हिंच्याय वेळार ताका उठयलो, कोण बरो ना म्हणून रोखडोच गेलो तो. हिंच्याय वेळार थिंचूर पावलो जाल्यार कोण म्हणटाले ताका थंयसर कोण बरो ना, रोखडोच तो थिंचूर वतालो. आनी हे भाशेन एक पाटी जालें की तो एक लोकां बरोबर वावुरतालो न्हय, थिंचूर एकलो भुरगो एकदम सीक जालो. आनी इतलो सीक जालो की तो मेलो. मेल्या उपरांत तो थिंचूर पावलो. ताका ताणें रोखडोच ताजेशी व्हेलो, ताणें ताचें मागणें केलें आनी तो परतून जिवंत जालो. हें कित्याक लागून घडलें? कित्याक तो सदांच देवा सोबे रावन हें बरेंपण दाखयतालो
जांकां गरज आसली घरचेवंतां पासत तो हे भाशेन पावतालो. तर आमी तेच भाशेन करच्याक ही कृपा देवान आमकां दिलेली आसा. आमी कोत्ता, पूण हें स्पश्ट जावं न्ही की कोण कोत्ता म्हजें सगळें, जेजू कोत्ता. आनी जेन्ना जेजू म्हजें सगळें कोत्ता तेन्ना हांव कसलीच दुसऱ्यांची अपेक्षा धरिना. म्हणजे ताणें म्हाका देव बरें करूं म्हणचें वो ताणें म्हजे पासत करचें ना. आमी करीत रावया, देव आमचे पासत सगळें कोत्तलोच. कित्याक तो जाणो कशे भाशेन आमचो परामोस करूंक जाय पळय तो. हे भाशेन भाग्यवान फ्रांसीसच्या वरान दाखयलें. सांत इनासानूय तशेंच केलें. एक पाट एकलो ब्रदर बरो नासलोलो आनी ताजेशी गेलो तो म्हणूंक लागलो बरो नासलोलो तो. कितें करचें हांवें तुजे पासत, तूं खुशाल जावपाक. आनी विचारलें. तो डिप्रेस आसलोलो, म्हणजे एकदम डावन आसलोलो, कांय करूंक जायनासलेलें, बिलकूल ताका जिवशें दिसनासलेलें. ताणें ताका सांगलें मातशें चिंतून, तुवें नाचलोलो हांवें गायलेलें म्हाका जाय. इनासाक ताणें सांगलें तशें. इनास म्हण लागलो, खरेंच तुका हें हांवें केल्यार तूं खुशाल जातलोय? वय म्हण लागलो. आनी तो ताजेशी नाचलो आनी गायन केलें. आनी तें केल्या उपरांत ताका सांगलें, पुतून म्हाका असलें सांगिनाका करूंक आं. पूण हे भाशेन ताणें केलें, पूण ताचो परिणाम बरो जालो. कित्याक ताका तसलें करूंक नाका आसलेलें, कित्याक हें संवसारी म्हणून अशें तो मानतालो. पूण ताणें केलें तें ताचे इच्छे आड ताणें केलें. पूण तें जेजूक एकवटून केलें म्हणून तो बरो जालो. ताका पिकोवणी मेवली. थोड्या दिसांनी तो सारको जावन सगळें आपलो वावर करूंक लागलो. हे भाशेन भयणीनो आनी भावनो, जेजूक एकवटून आमी आमचें बरेंपण दुसऱ्यां पासत करया. सगळीं जाणां हात जोडया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत जेजू आमचे कुडींत, मनांत, आत्म्यांत येता. सगळें आमचे भितर आहा तितलें जेजूचेर दवरया. आनी भितरल्यान हिंचीच वस्त आमकां आपल्या ताब्यांत तांचे गुलाम करूंक दिवचें न्हय, पूण हें सगळें जेजूच्या ताब्यांत करया. भितरल्यान स्वतंत्र जावया. ताचो पवित्र आत्मो आमकां प्रेरणा दितलो. बरीं उतरां, बरीं चिंतनां, बऱ्यो वस्तू, बरें उलोवप, हें सगळें करप तो आमकां घटाय दितलो. आनी तें केल्या उपरांत आमचेंय जिवीत अदीक आनी अदीक खुशालकायेन बदतलें. आनी ही खुशालकाय आमी सगळ्या जाणांक दिवंक लागतले. हांव हे भाशेन पाप साहेबान सांगलां ते प्रमाणे जेजूच्या आनंदांत आमी सदांच जियेतले. हांव आनी हे परी आमी संतोश बरी जातले. हांव आनी दुसऱ्यांकूय तेच भाशेन आमी संतोशान अदीक आनी अदीक बाळगून घेतले. हांव हे भाशेन मागणें केल्या उपरांत सगळ्यां पासून आमी मागया. जाणेन कितलें बरेंपण दुसऱ्यांक दाखयलेलें आसा तांकां अदीक आनी अदीक घटाय मेळच्या. आनी आमकांय सगळ्या जाणांक आमी सदां दुसऱ्यां पासून मागता. आनी ह्या वेळार आमी मागया सगळ्या आमच्या संवसारांतल्या भाव भयणी पासत कोरोना व्हायरस पयस केल्या पुरो म्हणून. आनी तितलेंच न्हय, दुसऱ्याय दुयेंसांतलीं तीं बरीं जावच्याक आमी हे मागणें आतां देवा बापाक उबारया. सोरपोतेदारा आनी काकलुत्सरा देवा, तुजे आख्खे रोशनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोळवणायेन आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा निरंत्रणा खाल यो की पिडेक लागून दागदोगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सुरशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतेल्या विद्यानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. सायबा, आमच्या भारतांतूच 2 वॅक्सिनां आयिल्लीं आसा. संवसारांत आनीक आयिल्लीं आसा. खूब जाण तांचो परिणाम कसलो जायत काय म्हणून भिरांतींत आसा. तांचो परिणाम बरो जावच्याक आमी तुजे कडेन विनंती करता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो तीं पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. Page 45, C41, उपास बरो मागणें बरें.
म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजी आनी तुमची दानां आनी मागणी आनी भेटवणी सर्प दितात देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सुवेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. कोणवाड्या बापा, तुज्या भुरग्यांची देणी आनी मागणी मोयपासान मानून घे. तुजो गूट समोर मोग एकठांय जाल्ल्या आमा सोमेस्तांक सगळ्या विघ्नांतली वाठाय हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमची सवय आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पर वाताय उबाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पोदितार आनी सासणाच्या देवा, सर्वकालीन सर्वतायेन जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्याग उपवास करून तुका दिन वासूंक तूं आमकां फॉर्मायताय. ताचे वरवीं आमचे पातकी सोयम आमी दोवान दवरतल्या अशें आमचे मस्तीचेर आमी जैत वतल्या. तुज्या काळजाच्या उदारपणान आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातल्या आनी आमकांच उणें करून गरजेवंतांक आदार दिवंक पावतल्या. हे परी आमचे सोडवणीचे परबेक तूं आमकां तयार कोत्ताय देखून सगळ्या तुज्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती आमी गायता. संसार बोला तुझ्या वैभवान, उसळी तुका जय जय, उसळी तुका जय जय, उसळी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय, उसळी तुका जय जय, उसळी तुका जय जय, उसळी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसुंकवेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिस्तांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा. ती आपल्या शिस्तांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक करोडाचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaco gud porgotuja. Somia Jesu ami No kata. Ani ekal shitle pieta. Title bautil tu voivovan Jesu. Ami tuce mo
बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलो लेच्यो पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नॅरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो दोन मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोड तुमकां मोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती तुजे पोती बागयोन झुजे बागयोन दौरमदूत आनी सौर कालीन तुका मानवले आनी त्या सगल्या भक्तां बरोबर बागयोन फ्रांसीस शेवेरा बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्फोदिदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. भयणीनो आनी भावनो, हे मागणें आमकां सगलें फाव करता. ह्या मागण्यांक सगल्या उतरांक आमी हाजीर जावया आनी म्हणटाना काळजान थावन तें म्हणया. म्हणजे जेजूचो आमचे भितर आसा ताका एकवटून तें म्हणलें की ना ताचो फायदो आनी जी आमची मागणी आसा ती सगळी आमकां शांतीत तो पावयतलो. सगळीं जाणां पवित्र आत्म्यान बरोवन म्हणया. आमच्या बापा सोगीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सोटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजमोगी पृथ्वी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सुमयान जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दौरमदूतांक म्हणलें आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा हाजीर आसलेल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कातले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कातले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, ते म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जाय देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी तुका वेंग मागता
आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा तुजे सोडशिल्लो कोडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका आमेन. एक तुझी आज्ञा आमकां पेज 51 D9. Bapan tu somogu kelo to so tamto kilui tube Bapa jamogan duraulo to shensami tu jarauche ik tu shiatnya amka Smokan tuži loj, na čuvadnja soda palu, a mi tuža žije dolja, tuži jadnja tožec palu, ik tuži jadnja amka. Sagrado Munona Ista istini apoita Tuja papace utsogle Ista istini ugota Ik tuji adnea amka दांप्या आनी हे परी भितरल्यान जेजूक आमी आजीर जावया. आमचे कुडींत मनांत ओतम्यांत म्हणजे काळजांत तो आतां आसा. हें केदें व्हडलें बाग आमकां. जेजूच्या उतराक आमी पाळो दिवन आमचो भावार्थ आमी खोलावन आतां जियेता.
तो आमचे भितर जियेता. आमच्यान केन्नाच एकसूरपण आमी जियेता म्हणूंक जायना. के दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणें ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. विस्वासी देवा, आमच्या मोगाळ बापा, सुर्गीच्या जेवणान तुवें आमकां पोसल्याय. ताचे वरवीं आमची पातकां आनी चुकी बोगोस आनी आमकां पवित्र करून तुज्यो बासावण्यो जोडूंक पुर्तेपणी तयार जावंक आमकां कृपा दी. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. मातसोगत बसात. आयज सांगे मीस 4:30 आसा. फाल्यां आनी परवां 2 दीस म्हणून तो 11 आनी 12 मिसां हे भाशेन. सकाळचें 6 इंग्लीश भाशेन, 7, 8 आनी मागीर सांगे 4:30. निमाणे दिसा सगळीं मिसां म्हणून तूं परबेची मिसां कशीं जातली. त्या दिसा 9:30 म्हणून तूं परबेचें मीस कशें घेतालें हांव तें आमी घेवचें ना म्हणून पुरसां वचचें ना म्हणून पेज आसचें ना. ह्या वर्सा आमी हो सॅक्रिफीस करता कित्याक कोविडाक लागून. तुमकां तर म्हणजे इंतेसांव दिवंक जाय जाल्यार मिसाची इंतेसांव आमी हांगसर तुमचें नांव घेवंक जाय, मागोवंक जाय जाल्यार तुमच्यान थंयसर कावंटराचेर नांव दिवंक जाता. ही मिसां म्हणून तूं आमी मिसांक धाडटा. एकूच मीस आमच्यान घेवंक जाता, पूण आमी पयशे करना हांगसर. पूण हे इंतेसांव तुमकां मागूंक जाय. आमी तुमचे पासत मागता आनी सगळीं जाणां एकामेका पासत मागतात हांगसर. तें आमी हांगसर घेता. हांगसर आमचो फादर मर्विन डिसूजा आसा. ते तुमकां फॉर्म्स दितले. तुमकां जाय जाल्यार एका जेजुईट पाद्रीक तुमच्यान घडून हाडूंक जाता ओ जाणटेल्या पाद्रीक मदत करूंक जाता. तांचे कडेन फॉर्म्स हात भायर घेवंक जाता तुमच्यान. 17 आमी फादर वास्को रेको पासत 8 मीस दवरलेले आसा. ताका 1 म्हयनो जाता मेल्या उपरांत. 90 आनी 100 वर्सांचे आसलेले खूब वावुरल्या ते हांगसर. 16 वर्सां ताणें काडलेलीं आसा. 2 म्हणून तूं एक्सपोजिशन्स केलेले आसा. आनी हे सगळे ग्रंथ वाचपाची मिसाचे आनी गायनाचे जेलो ताणें तें खूब घडून हाडलेलें आसा. तातूंत 500 सुमार 20 वर्सां आसात. तातूंतलीं 350 वर्सां ताणें बरयलेलीं आसा. म्हणून खूब वावर केलेलो आसा. ते ताचे पासून आमी मागतले. हांव बिशपूय आसतले त्या दिसा 8 मिसा. ह्या वर्सा 12 सायबाक 399 वर्सां वतात. 1 वर्स म्हणजे आतां हें पळय निमाणें आहा तें आतां आमी सगळ्या ताच्या कार्यांत घालतले. वेगवेगळे प्रोग्राम्स आमी दवरतले. म्हणून तें मनान दवरात. 400 वर्सां 2022 बसतात तांकां सांत जाल्ल्या. तांचे बरोबर
सांतिनासूय आसलेले, तेरेजा अविलाची, मागीर फिलिप नेरी आनी इजिदोर माद्रिदचो. तांकां सगळ्या जाणांक बरोबर 12 मार्चाचे 1622 वर्सां तांकां सांतपण मेळ्ळेलें. तर ते आमी समरोमतेले ह्या वर्सा. रोखडीच आमी कॅस्केट आतां तयार जालेली आसा. आतां थोडी आनी काम उरलेलें आसा. ती तयारी ह्या दिसांनी मातशें पोड्डे घालतलो आमी. तें थोडें भितरलें काम आसा तें करपाक. तर ही नोयनां जालीं म्हणटच तें काम आमी स्टार्ट करतले हांव म्हणटच थोडें तें करपाक मागीर तुमकां हांव सांगतलो आनीकूय ताचे विशयी. आतां सगळीं उबी रावन आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोरपोदेदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बडोपकार. भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सदांच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तुमगेलोय आमचो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सदां स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेरा कडेन मागचें. आमचे ओथरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबे बापाक वाखाणटा आमेन. आनी सोरपोदेदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. Amen. U31, page 245. San Francisco Xavera, tus occhi pranzano Gesù, civitan mana uprahan, sausaraku vidai Gesù. San Francisco Xavera, Gesù Diuku Ailoyamka, Sausara Gesù Diucha, Urbin Botu Bamchi Gaza. जरी तर कोणाचें विजा कार्ड सांडलां जाल्यार म्हाका येवन मेळत. तें हांगसर हाडून दिलेलें आसा.